दीस बुधवार ऑक्टोबराची 30 तारीख 2024. पहिले वाचप सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप अध्याय 6 वाक्य 1 तावन 9 पर्यंत. भुरग्यांनो, तुमच्या आवय बापायक खाल जावन चला, हें तुमचें कर्तव्य. तुज्या आवय बापायक मान दी हो उपादेश भासवणी दिवंक पयल्लो. ती भासवणी अशी: हाचे वरवीं तुका बरेपण लाभतलें आनी ह्या संवसारांत लांब आवक तुका मेळटलें. बापायानो, तुमी तुमच्या भुरग्यांक रागार जायशें चिडवचें न्ही. बगार तांकां बूद सांगून तांच्यो चुकी तिदवून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे तांकां वागया. गुलामानो, तुमी जेजू क्रिस्ताची सेवा करतात म्हणून चिंता. देखून भेंबिरांतेन आनी उक्त्या मनान तुमच्या धन्याक खाल जावन चला. लोकांक मानवचे खातीर दोळ्यांचे देखीक मात्र करचे तसली साकरी तुमी करिनाकात. बगार क्रिस्ताच्या गुलामा परी देवाची खुशी सगळ्या मनान तुमी करा. तुमी सोम्याचीच सेवा करतात म्हूण लेखून हसत्या मुखान तुमची कामां करा. ही मनशाची सेवा म्हणून तुमी बिलकुल लेखचे नाका. गुलामांक जावं स्वतंत्र मनशाक जावं ताणें केल्ल्या बऱ्या कामाक सोमी ताका प्रतिफळ दितलो म्हणून तुमी जाणात. धन्यानो, तुमी तेच रितीन तुमच्या गुलामा लागीं चलासय. तांकां बेस्टावन चलोवचें सोडा. सरकार तांकां आनी तुमकां एक धनी आसा म्हणून आनी ताचे कडेन कसलोय पक्षपात ना म्हूण उगडास दवरा. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 145 10 तावन 11, 12 तावन 13 AB, 13 CD तावन 14 पर्यंत. श्लोक: दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विश्वासी. सर्वेस्परा, तुवें रचलाय तें सगळें तुजी स्तुती गातलें. तुजे भक्त तुका दीन वाचतले. तुज्या राजवडकायेची महिमा वाकणतले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्यां ते नावाडतले. श्लोक: दिल्ल्या उतरांक सर्वेस्पर सदांच विश्वासी. अशें सोमेस्त मनशांक तुजी वर्ती कर्तुवां आनी तुजे राजवडकायेची प्रतिश्ठ महिमा कळीत जातली. तुजे राज केदींच न्हय आळवोवचें. तुजी राजवडकी संततेच्या संततेक बाळतली. श्लोक: दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विश्वासी. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विश्वासी. सर्व आपल्या करण्यांक तो मोगा पात्र. सकला पडलेल्यांक सर्वेस्पर हात दिता. बागवल्ल्यांक तो नीट उबीं करता. श्लोक: दिल्ल्या उतरांक सर्वेस्पर सदांच विश्वासी. शुभवार्ता. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 13 वाक्य 22 तावन 30 पर्यंत. जेजू शहरां आनी हळ्यांनी शिकयत जेरुसलेमाची वाटधन गेलो. तवळ कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सोम्या, बचाव जातली ती थोडींच मू? जेजू ताका सांगी लागलो, अशीर दरवटांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, जायतीं जाणां भितर सरूंक सोदतलीं पूण तांच्यान जावचें ना. एक पावटी घरचो धनी उठोवन दाराक खीळ घाल्ल्या उपरांत तुमी भायर रावून बोडोवंक सुरू करतल्यात आनी सोम्या आमकां दार उक्तें कर म्हणटल्यात. पूण तो तुमकां जाप दिवन सांगतलो, तुमी कोण आनी खंयची तें हांव नेणा. तेदवां तुमी म्हणटल्यात, आमी तुजेच मुखार खावन पियेव नासल्या आनी आमच्या बिदींनी तुवें शिकयलाय. पूण तो परत्यान सांगतलो, तुमी खंयची ती हांव नेणा. खोटेपण आदरतल्यानो, चला तुमी सोमेस्त म्हजे सरशिलीं. अब्राहाम, इजाक आनी जाकोब आनी हे सर्व प्रवादी देवाच्या राज्यांत आसलेले
आनी तुमकां भायर गेल्लें पळयतस तुमी थंय रुदान करतल्यात आनी दांत किर्लितल्यात. चारी कुशीचो लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसतलो. आनी आतां जीं कोण निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयच्या वाचपांत सांव पावलो भुरग्यांक सांगता, तुमी आवय बापायक खाल जावन जियेचे आनी तशेंच धन्यान आपल्या कामागारांक फावो तो मान दिजे. कित्याक सर्गार तुमकां आनी तांकां एक श्रेश्ठ धनी आसा म्हणून समजून घेजे म्हणटा. आयच्या वांजेलान जेजू लोकांक शिकोण दिवन म्हणटा, आतां जीं कोण निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं. आमी केदींच एका मनशाक खिंडूंक नजो, ताका आमी कश्टांक घालूंक नजो. तो कसलोय मनीस जावं दी, ताका आमी मोग आनी मान दिजे. कित्याक फाल्यांच्या दिसा आमी ताचे बरी जातल्या वा तो आमचे बरी जातालो.